युनायटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम विथ द थीम लँड रिस्टोरेशन और डेजर्टिफिकेशन एंड हो कार्यक्रम आमी केल्लो ऑलरेडी ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत एक्सपोर्ट फॅक्टर एग्जाम्शन ऑफ द स्टॅम्प फ्री आमी ते फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या एक प्रोजेक्टा खातीर तेजे हें केलां. एग्जाम्शन ऑफ द स्टॅम्प फीज दिला ताका. Approval for the extension of the 6 months agency to engage the same contractor in the civil supply. Okay. आणि लास्ट आयटम इजेन आमी GBBN जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तांकां एडिशनल आमकां आनी 2+2 4 year सर्विसीस दिवच्यो पडल्या फॉर द सर्विसीस पर्पज हाज्या खातीर. एकंदर आज इतकेच आयटम आशिल्ले. कोड फी बील तुका कितें जाय डिटेल्स? एक्चुअली तो लॉ डिपार्टमेंटाचो प्रेजेंट प्रपोजल आहा पळय न्ही. ओके. आनी एक्चुअली तुका जाय जाल्यार तेजी हांव डिटेल्स दिता. तितूर तांच्यांनी सेम आमी हें केला सेंट्रलाचो जो आसा पळय न्ही रे तोच मेनटेन केल्लो आसा. बाकीचो कांय वाडना. तुका जर हांव तेजी डिटेल्स कॉपी जी आहा पळय न्ही आय शेअर वीथ यू तेजी. बाकीची गव्हर्मेंट बील आसा, एप्रोप्रिएशन्स बील आसा, फायनान्स बील आसा, 2-3 आसा अजुनूय. फक्त आतां पर्यंत 3च बील येयल्ली आसा तशी. हय. एप्रोप्रिएशन बील आसा. ओके. बाकीची खात्याची बिल्स अजून येवंक ना तशी गव्हर्मेंट बील. फक्त आमी एक म्हाका कितें तरी ऑर्डिनन्स पास केल्लो ताजें एक बील आयलां. TCBचो एक ऑर्डिनन्स आशिल्लो पळय न्ही ताजेर एक बील आयिल्लो आसा. फाटले ऑर्डिनन्स काडलेले आहा तेच. ताजे पयली कडेन आनी कांय ना येवंक अजून. बाकीचे कशें आहा ह्या फावटी 18 दिसांची असेंब्ली आहा ती बाकीच्या कॅबिनेटाक एप्रूव्हल जावन मागीरूच हेका वयतलें कॉन्स्टिट्यूशनाक. थोड्याशा डिपार्टमेंटाचो सप्लिमेंटरी बजेट्स आसा तेजे एक थोडे. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगलां CS to CS ताज्या कडेन उलय म्हणून. कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेश करून आमची इंटर स्टेट ज्यो बस चलता तिका हार्म नो डावट तेंच्यांनी मोडतोड करूंक ना बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हें योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताज्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता म्हादईची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हांवें स्वता पळयला म्हणून तेंच्या त्या टिमीन तो करप हें गरजेचें आशिल्लें. आनी तो तेंच्यांनी पळयला म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणांत तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागलेलो. हे पळय आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टांत किंवा म्हादय ट्रिब्युनल किंवा हाचे कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बी म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत आसा तसो म्हणजे WRD डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टांत आमचे एडवोकेट्स ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. हांवें परत सांगलां की परत सुप्रीम कोर्टांत स्टँड जर केस केन्ना जाली हांवें परत अपील केल्या उपरांतूच जाली. ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जर सुप्रीम कोर्टांत परत अपील करपाचें काम कोणी केलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें अपील केलें आनी आज केस त्या खातीर स्टँड आसा आमची. अपोजिशन टिका करता की टिमी बाबत गव्हर्नमेंट सिरियस ना तेंच्यांनी 30 जाणांची टीम दिली गोवा गव्हर्नमेंट. अरे म्हणून हांवें सांगलें न्ही ती 30 जाणांची टीम आसा आनी 30 जाणांची टिमूच जी आहा पळय रे ही आमकां ती तेंचेर इतली इन्फॉर्मेटीव आनी नॉलेज सगळें जें जमा केलें तो आतां ते बेंगलोरान धरून आनीक 40 जाणां हाडून बसयतले ते कितें तर आफ्टर ऑल प्रवाहाचें ऑफीस हांगा आहा तेंची मिटींग थंय जावपाची आशिल्ली. हे फावटी ती महाराष्ट्राचे तितके 3 ते 4 मनीस आशिल्ले आमचे तितकेच आशिल्ले त्या ती आमचे वगीच व्हरून 30 जाणांक सगळ्या क्लार्क आनी WRDतल्या सगळ्यांक व्हरून थंय बसयले म्हणून कितें उपयोग आहा तर. दॅट इज आफ्टर ऑल जे एक्चुअली प्रवाह ऑथॉरिटीचो चेअरमॅन तांचे मेंबर्स आनी आमच्या
वेगवेगळो हाज्याय पयलीं आमी वेगवेगळे रिपोर्ट सबमीट केल्या. परत सांगता सुप्रीम कोर्टान फाटले फावटी जेन्ना आमी रिक्वेस्ट केल्ली महाराष्ट्रान वेगळो रिपोर्ट दिला, आमी वेगळो रिपोर्ट दिला, कर्नाटकान वेगळो रिपोर्ट दिला. तोय बी रिपोर्ट जा तो सील पॅक एनवलपान रिपोर्ट जेन्ना सबमीट केल्लो त्या ती कितले जाण बसले मिटिंगेक थंयसर हेका म्हत्व ना. वॉट रिपोर्ट हॅव सबमिटेड दॅट इज इम्पॉर्टंट. जेन्ना बेंगलोराक मिटींग जाली तेन्ना अजेंडा गोंयची कांयच नाशिल्ली अशी टिका जाता. अजेंडा कोणा कडेन आयला? पळय खंयचेय एप्रुवल जर तांकां दिवपाचें जर जालें आसत ओके जाल्यारूय बी विदावट गोंयच्या कन्सल्टाच्या शिवाय किंवा म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीच्या कन्सल्टाच्या शिवाय तांकां एप्रुवल मेळचें ना. ओके सुरू आसा इन्क्वायरीचो रिपोर्ट हांव तुमकां दितलो एकदां. आमी वर्ल्ड स्कील जाता तितको बेगीन दितलो. वर्ल्ड स्कील डेचो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही येता त्या 11 तारखेक म्हणजे फाल्यां हो कार्यक्रम आमी कला अकादमीन करपाचो थारायला. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात जवळपास कला अकादमीन ह्या कार्यक्रमाक आमच्यो ITयांतले वेगवेगळे भुरगे जेंच्यांनी स्कील टॉप केला पळय न्ही ऑल इंडिया लेवलाचेर ऑल गोवा लेवलाचेर जेंकां नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळा ITयांतल्या भुरग्यांक तांचें फेलिसिटेशन आसतलें. आमी वेगवेगळ्या हांच्या बरोबर टायअप केला. टाटा मोटर्स आसतले, ताज हॉटेल्स आसतले, परत अश्यो 2-3 कंपनीज जेंच्यांनी आमकां स्कील सेट्स ITयांनी आमच्या प्रोवायड केला. आमच्या कडेन आमी टाटा बरोबर टायअप केला आनी दे आर स्पेंडींग एप्रॉक्सिमेटली 160 crores of rupees. भितरले 75 crores of rupees ऑलरेडी तेंच्यांनी स्पेंड केले. आमकां वेगवेगळे इक्विपमेंट दिले. आमी एडिशनल 75 crores of rupees भितर घालता म्हणजे 230 crores of rupees ITI अपग्रेडेशना खातीर आमी मोडटा. 50% ऑलरेडी काम कंप्लीट जालें आनी पूर्ण 11 जाग्यावयल्यो ITI ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो वेल इक्विप्ड आनी वीथ द न्यू स्कील सेट्स आमी त्यो तयार करता. ताच्या खातीर ताज ग्रुपा बरोबर टायअप करून आमी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स येता त्या 15 जुलयच्या उपरांत नवीन हॉस्पिटॅलिटी कोर्स ITI इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आनी ITI इन हावजकिपींग हो आमी कोर्स इंट्रोड्यूस करता. जेणे करून 6 months इन ITI आनी 6 months ट्रेनिंग इन ताज हॉटेल्स अशा पद्दतीचो नवीन कोर्स आमी आतां इंट्रोड्यूस करता. जेणे करून हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत स्कील सेट्स किंवा आमकां चड ह्युमन रिसोर्स ही तयार जावची म्हणून आमी हो कार्यक्रम वर्ल्ड स्कील डेचो कार्यक्रम आमी कला अकादमीन मनयता. तेज्या निमित्तान वेगवेगळ्या कंपनीज हांचेंय फेलिसिटेशन करतले. वेगवेगळे भुरगे जे स्कील सेटान जेंच्यांनी एक्सेल केले तांचेंय फेलिसिटेशन दवरतले. हे ITIन दवरला आनी हो कार्यक्रम सगळ्या ITIंतल्यान लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. बाकीचे भुरगे थंय सगळे जाण हो कार्यक्रम ITIंतल्यान वर्च्युअली पळयतले. वेगवेगळ्या हेडमास्टर्स वेगवेगळ्या हाय सेकंडरी प्रिंसिपल्स आनी स्टाफ हांकां मुद्दामून आमी थंयसर एक प्रेजेंटेशनूय लायतले. वेगवेगळ्या ITIंनी कशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स आमच्या कडेन एवेलेबल आसा ते मुद्दामून येवन पळोवचे. तुमीय बी ते पळोवन सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवचे जेणे करून आमी जे स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग हाजेर सातत्यान भर दिता. ओके ताच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणी ह्या कार्यक्रमाक फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर ह्या कार्यक्रमाक येवचें. कितें म्हटलें? ह्या कोर्साक 6 months मिनिमम कोर्साक 10 पास. कित्या खातीर? 11वी 12वी कंटिन्यू उरतलें न्हू रे? हय NEPचो ते कंटिन्युएशन वयतले फुडें. वेगळ्या एडमिशनान तसो करपाचो प्रयोग ना. तूं जें म्हणटा पळय न्ही हे पळय कशा सांगता तुका 10वी फुडें ना पळय बोर्ड एग्जाम खंयची जातली हाजेर डिसिजनचो विशय जो आहा पळय न्ही रे टील नाव इट इज नॉट फायनलायज. अजुनूय 10वी आनी 12वीच्यो एग्जामी एक्झिस्टींग आसा. 10वी कंटिन्यू जावन 12वी पर्यंत जे पावतले पळय न्ही ताजेर डिसिजन फायनल जावपाचो आसा. आसा तितक्योच ITI अपग्रेड करप आसा तितूलो स्कील सेट्स आनीक डेवलप करप हाजेर हें आसा. ताजेर रिपोर्ट हांवें सबमीट करपा खातीर लायला.
ना ताजो रिपोर्ट येवंक ना अजून ऑलरेडी डिजास्टर मॅनेजमेंट काम करीत फिल्डार आसा ताजो रिपोर्ट येवपाक उशीर लागता हांवें सांगलें न्ही रिपोर्ट सबमीट तो रस्तो जो एट प्रेझेंट आमी पूर्ण बंद केला दुसरे वाटेंतल्यान रोड चालू केला कंप्लीट रस्तो बंद करपाक लायला हांवें आनी तेजो कंप्लिटली एकदां क्लियर जाल्या उपरांत रोड ओपन करतले तेजो रिपोर्ट हांवें सबमीट करपाक लायला रिपोर्ट आयल्या उपरांत लोपी जे आसा ती इन्स्पेक्शन केलें आज त्यांनी मिटींग आपयल्ली हांव कितें करूं ताका त्रुटी आसा ट्रेनिंग हांव सांगलां मरे हांव लागून भितर रिपोर्ट दितलो म्हणून चलो थँक्यू सांगता तुका सांगता रिपोर्ट आत्ताच